काळीज उसवला पुस्तकान म्हाका वाचकांचो खूब मोग मेळ्ळो. सगळे वयोगटांतल्या वाचकांनी भरघोस प्रतिसाद दिलो आणि आता हें पुस्तक वेगवेगळ्या भासांनी अणकारीत जावपाक लागला. केन्नाय कांय विद्यार्थी विचारतात, सर हे पुस्तक तुमी कित्याक लागून बरयलें? खरें म्हळ्यार काळीज उसवला ह्या पुस्तकाच्या टायटलानूच सगळें कितें तें आयलां. काळीज उसवला म्हळ्यार कितें? जशें सावरीचें बोंड फट्ट करून फुट्टा आनी कापूस सगळो सैर भैर जाता, तशें काळीज उसवला आनी काळजांतल्यो ज्यो यादी आसा ह्यो पुस्तक रुपान किंवा उतरांच्या रुपान कागदाचेर देंवल्यात. हातूंत ह्या पुस्तकांत 50-60 वर्सां पयलींचो काळ आसा. जाय जाल्यार तांकां निबंध म्हणूं येता, जाय जाल्यार स्मरणरंजन म्हणूं येता, यादी म्हणूं येता, यादींचो पोटलो म्हणूं येता, जायतें. पण म्हत्वाचें म्हणल्यार संस्कार आमच्या घराघरांनी आमच्या आवय बापाय कडल्यान, आमच्या नातेवाईका कडल्यान, आमच्या गुरू कडल्यान, आमच्या सरभोंवतणच्या वाठारांतल्यान आमचेर जे संस्कार घडटात आनी अशे भुरगेपणांत घडिल्ले नकळत घडिल्ल्या संस्कारांतल्यान आमची जीण कशी घडत वता हें ह्या पुस्तकांतल्यान दिसूं येता. मुद्दम ओडून ताणून अशें ह्या पुस्तकांत कितेंच बरोवंक ना. कोणाक उपदेश करपाचो निखालस हातूंतल्यान म्हजो प्रयत्न ना. फक्त भुरगेपण कशें गेलें आनी त्या भुरगेपणांत संस्कारांचे आमचेर कशे तरेन परिणाम जाले हें ह्या पुस्तकांतल्यान आयलां. आनी चड करून तेन्नाचें वातावरण 50-60 वर्सां पयलींचें वातावरण आनी आयच्या वातावरणांत एकंदरीत खूब बदल घडिल्लो आसा. नाते संबंद तेन्ना जशे एकत्र कुटुंब पद्दत आसली तशी आतां ल्हव ल्हव ना जायत चल्ल्या. आनी हें सगळें जाणट्या पिरायेच्या लोकांकूय वाचपाक आवडटा आनी आयच्या काळांतल्या भुरग्यांक जांकां कदाचित अशे तरेचें जीवन मेळूंक ना किंवा पळोवंक मेळना तांकांय हें वाचपाक आवडटा, तांकां हें जाणून घेवपाक आवडटा. आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता की ह्या पुस्तकाक म्हाका जे पद्दतीन सगळे पिरायेच्या आनी सगळ्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जो प्रतिसाद लोकांनी दिलो आनी जे मतां आपली कळयलीं तातूंतल्यान हें प्रामाणीक अशें एक तरेचें पुस्तक बरोवन म्हजे कडल्यान घडलें हाचो म्हाका खूब आनंद आसा.